लोकसभा वेंचणुकीत दक्षिण गोंयांतल्यान पल्लवी धेंपेक हारीचे तोंड पळोवचें पडलें। महत्वाची गजाल म्हळ्यार दक्षिण गोंयांत दिगंबर कामत, रवी नायक, सुभाष शिरोडकर, सुदीन ढवळीकर आनी आलेक्स सिक्वेरा सारकिले हेवीवेट मंत्री आसूनय पल्लवी धेंपे हारली कशी, होच प्रश्न भाजपाक सतावपाक लागला। सप्टेंबर 2022 दक्षिण गोंयचे कांय आमदार काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपात आयिल्ले। ह्या आमदारा फुडें पल्लवीक चडांत चड मतांनी जिखून हाडपाचें आव्हान आशिल्लें। मात मडगांवां आमदार दिगंबर कामत जाल्यार नुव्या आलेक्स सिक्वेरा सारकिल्ले मंत्री आसूनय पल्लवीक जिखून हाडप शक्य जालें ना। मुरगांवां 2019च्या वेंचणुकेंत भाजपाचे उमेदवार नरेन सावयकाराक 9,236 मतां मेळिल्लीं, जाल्यार ह्या वेंचणुकेंत पल्लवी धेंपेक 8,269 मतां मेळ्ळीं। संकल्प आमोणकार काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपान आयिल्ले, ताका लागून भाजपाची मतां वाडटली असो अदमास आशिल्लो, मात बाजी परती पडली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।